जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. तेन्ना ताणें म्हळें, येया आमी जेरेमिया विरोध एक मान्य करुया, कित्याक तो ना जाल्यार धर्मशास्त्र शिकोवंक आमकां सदांच यासाक मेळटले, बोध दिवंक जाणारी आनी देवाचे उतार परगटोवंक प्रवादी मेळटले. येया आमी ताची निंदा करुया आनी ताच्या खंयच्याच उतराक आमी कान दिवचो नाका. सर्वेस्परा म्हाका कान दी, म्हजे दुस्मान सांगतात ते आयक. बरें केलां ते वायटान फाटीं दिवचें, कित्याक म्हजो जीव काडूंक ते एक फोंड काडटात. तांचे पासत विनाती करूंक, तुजो क्रोध तांचे वयलो निवारूंक हांव तुजे मुखार कसो उबो रावलो म्हूण उगडास कर. देवाचे उतार हे. मातेवा प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचे शुभवार्ता. उपरांत जेसू जेरुसलेमाचे वाटेर आसतना आपल्या 12 शिसांक कुशीन आपोवन तांचे लागीं गुठान म्हणालो, पळया आमी आतां जेरुसलेमाक वेतांव. थंय मनशा पुताक धरून प्रधान याजकांच्या आनी शास्त्रांच्या हातांत दितले आनी ते ताका मरणाची शिक्षा थारायतले आनी परगावी अधिकाऱ्यांचे अधीन करतले. ते ताची खेळकुळा करतले, ताका जेरबांद मारतले आनी ताका कुर्सार जोडतले. पूण तिसऱ्या दिसा देव ताका जिवंत उठयतलो. तवळ जेबे देवाच्या पुतांची आवय तांकां सांगाता घेवन जेजू सरशी आयली आनी ताच्या पांयां पडून एक उपकार मागी लागली. तुका कितें जाय म्हणून जेजून तिका विचारलें. ती म्हणाली, तुज्या राज्यांत ह्या म्हज्या 2 पुतां मदल्या एकल्याक तुज्या उजव्याक आनी एकल्याक तुज्या दाव्याक तूं बसयतलोय म्हणून म्हाका भास दी. जेजून जाप दिली, तुमी कितें मागतात ते तुमीच नेनात. हांव पियोंक वेता ती काल्स तुमी पियोंक शकतात वे? ते म्हणाले, आमी शकतांव. तवळ जेजू तांचे लागीं म्हणालो, म्हजी काल्स तुमी पियेतल्यात खरें, पूण कोणे म्हज्या उजव्याक कोणे म्हज्या दाव्याक बसचे ते थारावचो अधिकार म्हाका ना. ज्या कोणा पासत म्हज्या बापान हे जागे दवरल्यात तांकांच ते मेळटले. हेर 10 जण हें आयकून ह्या 2 भावांचेर रागान पेटले. देखून जेजून तांकां सगळ्यांक सरशी आपोवन सांगलें, संवसारी अधिपती लोकां वयर बलात्कारान अधिकार चलयतात आनी तांचे व्हड मनीस आपल्या हाताखाल लोकांक अडचून धरतात म्हूण तुमी जाणात. पूण तुमचे मदें तशें जायनाये. तुमचे मदें वर्तो जावंक अपेक्षिता तो हेरांचो साकर जावं आनी तुमचे मदें पयलो जावंक सोदता तो तुमचो गुलाम जावं. मनशापुती हेरांक आपले सेवा साकरेक लावंक न्हय, बागार आपणेच हेरांची सेवा साकरी करूंक आनी सोमेस्तांचे चडवणे पासत आपलो जीवच दिवंक म्हूण आयला. देवाचे उतार हे.